जेजूचें जिवंतपण जावन आसा सार आमचे क्रिस्तांव धर्माचो. आमी सगळीं जियेता जेजू पासत, कित्याक जेजू जिवून जाला. आनी जेजूच्या जिवंतपणा उद्देश्य आमकां आमचो बरोसो उदीक चडला वाडला. जेजून सगळ्यांचो मोग केला, मरोपर्यंत सगळ्यांचो मोग केला, सगळ्यांक भोगशिल्यात. आनी क्रिस्तांव धर्म जावन आसा भोगसणें बरें करप हे संवसारांत. ताणें म्हणलें pertenencivid bene facendo et sanando omnes. सगळ्यांक ताणें बरें केलें, बरी भलायकी दिली, बरी कृपा दिली. हेंच मार्गदर्शन आमी जियेता. तुमकां सगळ्यांक अपुरबायच्या भाव भयणांक बरी पासकां उडयता. सगळ्यांक खुशालकायेचें जिवीत सगळ्यांक फावो जावचें. हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे रात्री पवित्र सभा आखे पृथ्वीर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगता मेळून जागी रावूं आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवून जावन जेजून मरणाचेर जैत केलें. हें ताचें पास. ताच्या पासकाच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणां आनी पुनर्जीवनपणाचे गूढ समरोहन सोमयाच्या पासकाचो आनी आमी आतां भोगतीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी तांच्या सांगाता देवा सोबे आमी जेवंक पावतल्या. हो आमचो तीर भरवसो. O Cristaco uzvar, Devace vorukvan. O Cristaco uzvar, Devace vorukvan. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब एक खुशालकायेची परब
आमकां सगळ्यांक खुशालकाय हाडटा. बरोसभर बोरवेशाची परब आमकां सण एकल्याक बोरवेशान भरता. जेजू आमचो जिवंत जाला आनी ताचे बरोबर आमकांय जिवंतपण फावो जाला. आयज व्हड खुशालकायेचो दीस आमचे पवित्र सभेन, कित्याक आमी पाळटांव जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो दीस. ही व्हडली परब. पुनर्जिवंतपण जेजूचें जावन आसा, पुनर्जिवंतपण आमचेंय. आनी हो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमकां शांती दिता. ही शांती ताची आमी घेवया आनी ह्या समयार आमचें जिवीत नवें करुया, नवें सैम आमी न्हेसुया आनी नवी मनशां आमी जावया. हांव सगल्यांक आदोनकार भाव भयणांक आनी गोंयच्या भाव भयणांक एक खुशाल बरीत पुनर्जिवंतपणाची जेजूची परब हांव दिता. सगळ्यांक हांव भाव भयणांक ह्या पुनर्जिवन जेजूची खुशाल बरीत पास्कांची परब हांव दिता. होच जिवन जेजू तुमच्या घराब्यांनी शांती, सूख, सवस्काय हाडूं म्हूण हीच आमची मागणी देवाक विनंती. And the Easter message what I would like to give to people is that the life that thrived in the beginning, in the book of Genesis, the first book of the Bible, that life flows from God and it is continued in the person of Jesus today. In the past, today and the future. That is the real meaning of Easter. That life is possible again for the whole of humanity even after death.